गुड मॉर्निंग. आज आम्ही जसो मनसून काबार जाला सो आख्खे जे हे वर्सा काम मनसुना पयले आनी ड्युरींग मनसून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन जी अकाउंटेबिलिटी घेवपा जाय ती अकाउंटेबिलिटी घेवपाक आनी डिस्कस करपाक वर्क डन एंड वर्क टू बी डन. कित्याक टुडे वी आर ऑन द थ्रेशोल्ड वे मनसून इज कंप्लीट एंड वी आर प्लॅनिंग फॉर द नेक्स्ट मनसून विच इज 6 months फ्रॉम टुडे. नोव्हेंबर डिसेंबर आनी जानेवारी टू एप्रील 6 म्हयने उरल्याय 2025 मनसुनाक. सो कितकोन प्लॅनिंग करपा जाय तें. आनी ह्या वर्साक आमी जे आमगेलो प्रोजेक्ट चालू केल्लो तो जावन आहा इलेक्ट्रिसिटी पोल्स जे कंडेम जालोय, जे बॅड जालोय, एक्झिस्टींग पोल्स जे बॅड जालोय ते रिप्लेस करपाचे आनी सगळे कंडक्टर्स जी वायर आहाय केबल जाय ते सगळे रिप्लेस करपाचे. बेनावलीम विलेज जी आहा ती आमी गेले ते वर्सा सप्टेंबरा म्हयन्या आमी इनॉग्रेट केल्लो प्रोजेक्ट आनी आज आमी ऑक्टोबरा एंड आहाय. सो इन ऑलमोस्ट 1 year plus we have completed the whole village. Around 97% of the job is complete. एक 3% जॉब उरले आहा and the target is by December 15 we should able to complete the entire बेनावलीम village replacement of conductors आणि bad poles. तेच भाशेन कोलवा आनी सेरावलीम हो सेपरेट प्रोजेक्ट जो लॉन्च केल्लो तो मातशें लेट कॉमेस जाल्लो, फाटें कॉमेस जाल्लो. तितून 50% ऑफ द जॉब इज कंप्लीट. सो 84 ट्रान्सफॉर्मर्स आहाय कोलवा, तितून 30 ट्रान्सफॉर्मराचे ऑलमोस्ट 80% जॉब कंप्लीट जालो आहा. सुराले आमगे 24 ट्रान्सफॉर्मर आहाय, तितून 5 ट्रान्सफॉर्मराचे 100% जॉब कवर जालो. आनी तिसरो जो प्रोजेक्ट आहलो तो वार्का टू कावेलोसीम आनी होय लॉन्च जाल्लो आफ्टर बेनावलीम लॉन्च जाल्लो. सो हितून आतां टील डेट वार्का इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन. 75 to 80% वार्का जॉब कंप्लीट जालो आहा. एज ऑफ नाव डेडलायन दिली ते प्रमाणे टील द 20th of November आय थिंक 95% काम कंप्लीट जातलें इन वार्का विलेज. म्हणजे वार्का विलेजी 95% काम बाय 20th November कंप्लीट जातलें. 5% आहा तेका आमी 1 month दितले. सो बिफोर क्रिसमस वी शूड एबल टू रॅप अप विथ वार्का. ओर्लीम विलेज जी आहा ती ऑलमोस्ट कंप्लीट 99% कंप्लीट जाल्या. 1% दोता बिकॉज वी नीड टू हॅव अ मीटिंग with the entire team, that is the Orlim Panchayat and the VDC of Orlim. आणि 1% कितें हुंय उरलें जाल्यार तें डिपार्टमेंटाक डिस्कस करून ते 100% वी वील क्लोज ड्युरींग द नेक्स्ट वीक. मागीर कॉमेस आतां कार्मोना काम बारीकशें कॉमेस जाल्ल्या बिकॉज वार्का, ओर्लीम, कार्मोना आनी कावेलोसीम इज वन प्रोजेक्ट. वार्का वी हॅव कंप्लीटेड 75, ओर्लीम वी हॅव कंप्लीटेड 99%, कार्मोना वी हॅव जस्ट टच्ड 5% आणि कावेलोसीम इज नॉट येट स्टार्टेड. सो इन दीज डेज टू कम फ्रॉम नाव टील द 22nd of December आमी आतां स्केड्यूल केल्लो आहा 30 तारीख देखून ह्या म्हयन्याक. सो फ्रॉम द 30th टील द 22nd of December आमचे 22 दीस मेळटाय. तितून 3 तारीख डिसेंबर आनी 4 तारीख डिसेंबर हॉलिडे आसतली बिकॉज ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर फिस्ट. सो इंतू मदें आमी शफल करतले बिटवीन कावेलोसीम कार्मोना हे गांवान आमी शफल करतले एंड देन वी वील टेक अ ब्रेक फॉर 22nd December. 22nd December लास्ट डे आसतलो फॉर चेंजिंग ऑफ दीस पोल्स. आनी मागीर वी वील स्टार्ट वर्क ऑन द 2nd of January वेर दीस वर्क इज कन्सर्न. मदें कितें बारीक काम जाल्यार 27th and 28th of December वी वील डू. सो दीस इज द होल प्लॅनिंग वीथ द डिपार्टमेंट. लायटी भरपूर प्रॉब्लम जाता आनी ती प्रॉब्लमां सुटावो करपाक हो स्टेप घेयल्लो आहा. आनी एक प्रोजेक्ट म्हणल्यार तो डायरेक्ट जी एक्सप्रेस लायन आहा शेल्डेन टू बेनावलीम हेजें काम जे इनोग्रेशन केल्लें तें काम इज येट टू स्टार्ट. आनी एक पाट तें जालें म्हणटरीर बिफोर नेक्स्ट मनसून समज तें जाता ऑर बाय नेक्स्ट इयर डिसेंबर तें कंप्लीट जालें जाल्यार आय थिंक वी वील हॅव अ बेटर प्रोसेस वेर द फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाय ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वील बी इम्प्रूव. 100% इम्प्रूव जावपा ना बट येस इट वील बी इम्प्रूव देन द प्रिवियसली डन सप्लायज दॅट वी वर गेटिंग इन द कंट्री. आनी एज ऑफ नाव वी आर प्रिपेरिंग फॉर दिवाली एंड क्रिसमस. द होल आयडिया विथ द टीम एंड एवरीबडी हॅज अग्रीड हियर. आमचो AE आहा मोरायज आनी AE एज वेल एज एडिशनल वर्क ऑफ JE काम करता बाब सिद्धेश, आमगे बाब साहिल आनी बाब महेश. सो द एंटायर टीम इज ऑफ द फोकस दॅट दिवाळेक लायट सगळ्यो पेटपा जायो आनी क्रिसमसाक सगळ्यो लायट पेटपा जायो. सो वीथ दीस थिंग वी आर गोइंग टू वायंड अप फॉर दीस इयर 2024. आय वूड लायक टू थँक द डिपार्टमेंट for the cooperation that they have provided. Besides all the hurdles, besides the government restrictions, we keep fighting in the assembly to we make sure that choran chor benefit amko ye constituency bedpak, and somehow we have managed to do a good job. And will the hours 2025 I think we should be able to complete most of our LT lines.
आणि देन द प्लॅन इज फॉर 2026 budget. We will ensure that underground cabling is proposed and approved in 2026 April budget जो सँक्शन जातलो. तितून जे आमगेले कोस्टल बेल्टाचे जे ट्रान्सफॉर्मर आहे कोलवा टू कावेलुसीम कोस्टल बेल्ट ट्रान्सफॉर्मर्स वी विल प्रपोज इन द बजेट. वी विल प्रिपेअर दिस बजेट इन द इयर 2025 हे LT ओव्हरहेड कंप्लीट जातली. 26 बजेट आम्ही अंडरग्राउंड प्रपोज करतले. तो प्रपोजल पास करून काम कॉमेस करून म्हाका जाता ते काम रेडी जाता आणि अंडरग्राउंडाचे वयता म्हळ्यार म्हाका जाता 4 वर्स लागतली. So that is the long term planning what we have done, and I think the department is cooperating. We will make sure that we do the best in ways of planning. Thank you.